पेडण्या सावन काणकोण मेरेन, वास्को सावन दिवचल 70 मेरेन, मडगांव साश्ट, राजधानी पणजे ते गोंयच्या गांवगिऱ्या खाची कोणशा मेरेन गोंयकारपणाची पल्स पळोवया सिटीग्रामांत. सत्तरी वाठारांतलो सुर्ला गांव आसा. ह्या गांवांत लोकांनी जे गांवांतले बार आसा ती बार बंदी करपाचो एक निर्णय घेतलेलो. इल्लिगली सोरो व्हरतना गांवांतल्या भुरग्यांक मेळ्ळो, गांवांतल्या लोकांक मेळ्ळो आणि तेंच्यांनी बेगोबेग वाळपयचे जे अबकारी निरीक्षक आसात विभूती शेट्टी हांकां कॉन्टॅक्ट केलो आणि सांगलें की अशें चल्लां. सो आतां तो जो इल्लिगली सोरो व्हरपी हेका तेंच्यांनी आपल्या ताब्यांत घेतला, कस्टडीन घेतला आणि त्याची इन्क्वायरी चालू आसा. तिचे कडेन 4 क्वार्टर रियलाचे मेळ्ळे आणि गांवांतल्या लोकांच्या म्हणण्या प्रमाण तो गेले कितलेशे दीस जाले अशी तस्करी करतालो. मी एकटोच काय ह्या ममतेचा असं तसं काय ना जातो आल्या मी पिशी घेऊन खूप आता गाडी लागल्या वाटते सांगताय कधी सांगतलं आता येता हा वाटते का त्यांनी दिल्या मी दूध देतोय त्या नाव सांग निलेश निलेश का तो बापू बापाने दिल्या का नाही सांग बापाने दिल्या नाव सांग मला. 9:30 म्हाका कॉल येयलो की आमच्याच कोणा डिपार्टमेंटान आमचो गार्ड तेणें कॉल केलो आनी ताका सांगलें की ताका कोणाक कितें तेंच्यांनी धरला म्हणून तो सोरो विकता आसा म्हणून. सो तसो हांव आमचे सगळे सबऑर्डिनेट मी थंय पावले सायटीर पावले. थंय पावतना त्या मनशाक तेंच्यांनी धरून दवरलेलो आनी धरून दवरून मागीर तांकां विचारलें. सो तेंच्यांनी म्हाका एक आशिर्वाद म्हणून बार तेजे कडसून ताणें सोरो घेवन तो म्हणजे ते फाटल्या दारांसून तो वयतालो ताणें क्रॉस केला, थंय सकयल गेला आनी तो हायवेर आसलो त्या सायडीन बसलेलो आनी थंय तेंच्यांनी ताका धरला अशें आतां ते गांवकारांनी सांगलां. आमी त्या मनशाक हाडला आनी आतां आमी ते हें करतले. फर्दर एक्शन कितें घेतले तुमी? आतां आमी केस रजिस्टर करतले आनी आमच्या हेड ऑफिसार धाडटले. जाल्यार तुमचे थंय इन्स्पेक्शन तर रेग्युलरली आसतले काय? आमचे इन्स्पेक्टर रेग्युलरली आसताच तो. All India Central Trade and Mass Organization had decided to observe All India General Strike on 8 and 9 January 2019. This strike is regarding the anti-people policy which are made by central and state government. की देशात 8 आणि 9 जानेवारी 2019 म्हणजे येवच्या वर्सा देशव्यापी संप जावपाचो आसा. इट इज गोइंग टू बी अ जनरल स्ट्रायक ऑल ओवर द कंट्री आणि हो जनरल स्ट्रायक जो जावन आसा हो ह्या सरकाराच्या आर्थीक धोरणाचा विरोध करपा खातीर जनरल स्ट्रायक आसा. आणि नॅशनल कन्व्हेन्शन ऑफ वर्कर्स जे सेंट्रल ट्रेड युनियन्साचे एक प्लॅटफॉर्म आसा, जसो आमी गोंयांत केला तसो सेंट्रल ट्रेड युनियन्सांनी नॅशनल कन्व्हेन्शन ऑफ वर्कर्स प्लॅटफॉर्म केला. तितून हिंदुस्थानाच्यो साबार ट्रेड युनियन संघटना आणि सामाजीक संघटना एकठांय आसात. तांच्यांनी उलो दिला की देशात 8 आणि 9 देशव्यापी संप जावपाक जाय. आणि ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स असोसिएशन हे दोन्ही ऑर्गनायझेशनांनी स्ट्रायक कॉल दिल्लो आहा. सो आमी ह्या स्ट्रायकान भाग जातले. आमी ओपोज्ड आहा एंटी लेबर पॉलिसीज ऑफ मोदी गव्हर्मेंट. आयज मडगांव साउथ गोवा कलेक्टरेट बिल्डिंगेन डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान NGOs, एक्टिविस्ट आणि कंज्युमर फोरमाची एक मिटींग जाली आणि ताका ते मिटिंगेक हेड ऑफ द गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स हेय हाजीर आसले आणि डिस्कशन जालें चड करून कुडबोणा जेटी हाचेर कशे भाशेन बरें सॅनिटेशन मेंटेन करचें, कशे भाशेन बरी फॅसिलिटीज जे कामदार आसात तांकां दिवची. Fisheries Department needs to come with a clear-cut action plan on the setting up of mobile toilets as assured by them earlier. And our contention is that if this does not happen, then the consumers will have no other option but to pursue their grievances with the other agencies. And appropriate directions have been given today by Deputy Collector. So we have called a meeting of the different stakeholders and directed to take whatever issue raised by the Goa Can. And we have given suggestions, we have minuted in the record and we have now sending it to the Fisheries Department.
directed the fisheries department to take action immediately, to take action to stop the open defecation in view of that, to construct a toilet there. And also we have directed the health department to issue health card to the workers working on the jetty. And also we have directed the fisheries department to issue fisheries card when the boats are ventured in the sea, to give compulsorily to the fisheries card to the laborers working on the trawlers. आयज MES कॉलेजान एक स्वच्छता भारत प्रोग्राम जालो आनी ताजी मुखेल सोयरी आशिल्ली गव्हर्नर मृदुला सिन्हा आनी कोतारी मेमोर अनिला सावदाना सगळे कुट्टाळे वाठाराचे पंचायत बी सगळे आशिल्ले. Management ultimately is a man's job. Management is not a machine's job. So if we want to manage solid waste, it is human brain, human mind, human soul, human spirit, human hands that will have to work. There is no shame in it. Youth that has to take over and in a very definite manner move forward to come back, get Goa back to the good old days when we saw every square inch of our land clean. And that is what we are all going to strive to ensure that our constituency, Mormugaon Taluka and Goa at large is clean and healthy to live in. नितळसाण दवरप आमच्या व्यक्तीची, बॉडीची, आमच्या घराची, आमच्या परिसराची, आमच्या राज्याची आणि आमच्या देशाची एक अत्यंत महत्त्वाची गजाल. आणि ही जर नितळसाण जर आमी दवरिना जाल्यार आमचो फुडार खूब वायट असो जावंक शकता. पूण त्याच बरोबर ताणें अशेंय दाखोवन दिलें की एक नितळसाणीचो अभाव ही एक व्हडली जरी समस्या असली तरी अपने बच्चों को हर अपने घर के मोहल्ले में चला लेना, 10 घर में जाना है, बच्चे अपना ग्रुप बना के दीदी आंटी से पूछना है, आंटी आप सेग्रीगेट करती हैं क्या, कैसे रखती हैं, कैसे आपका कूड़ा जाता है, इतनी सारी बातें पूछनी है. और वो कूड़ा ठीक जगह पे जा रहा है और उसको फिर ले जाया जा रहा है, या मोहल्ले में उसका जैसा आपने बताया कि वो भी किया जा सकता है. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. मेस्तावाड्या हांगा जी शेतां आसा, ट्रेडिशनल फार्मींग आसा, थंय आयज हांगा एक ट्रॅक्टर हांकां हाडून दिलो आनी दीस दे हॅव बीन डुईंग फॉर द लास्ट 10 years. आयज हांगा जेन्ना शेतां रोवपाक तेंच्यांनी ट्रॅक्टर हाडलो तेन्ना शेतकाऱ्यांनी सांगलें की एक हांगा WRDचो नल्ला आसा जो खंय जायते दीस जाले, वर्सां जाली क्लीन जावंक ना आनी तांच्यांनी मागलें की WRDन हो नल्ला क्लीन करून घेवचो. आमी वास्कोन हे एकूच शेत जशें आहा की हांगा रोवलें जाता आनी खंयच म्हाका दिसना वास्कोन आसा. आनी मेन म्हटल्यार फार्मिंगाची आज खूब प्रोविजन आसा आनी करपाकूच जाय, कित्याक आमी आज हेल्दी फूड आमकां जाय, आमी लोकांक पर्यंत कांय तरी बरें पोवचेता आनी आमकां दाजी ताका हेल्प करता. गेली 10 वर्सां जाली, हे 10वें वर्स म्हणपाक जाता की तो आमकां ट्रॅक्टर दिवन आमच्या ह्या शेतकऱ्यांक हेल्प करता. आमची मॅक्झिमम आमची सगळ्यांची ड्युटी, म्हजीच न्ही, आज सगळी म्हजी सगळ्या सरकाराची पसून ड्युटी आसा की तांकां जाता इतलो मॅक्झिमम हेल्प करचो म्हणून. जावं तर सारें दिवचें नाल्यार कितें तांकां पळय लागता ह्या शेत रोवपा खातीर तें सगळें दिवचें अशी म्हजी मागणी. नल्लाचें म्हणपाक गेलें जाल्यार नल्ला गेले 2-3 वर्सां क्लिनूच जावना आनी तो क्लीन ना जाल्ल्या कारणान ताचें उदक जें आसा फ्लो तें परतें रिवर्स मारता, शेतान येवन तें शेत पिड्ड्यार जाता. म्हणून काल हांव WRD कडेन उलयलां आनी WRDन सांगलां की जाता इतले बेगीन आमी हाडून तो नल्ला क्लीन करपाचें हें घेता म्हणून. आमी आतां हांगा मशीन घालता, आमी शेत रोयता, भाजी, मिरसांगो, कांदे बी सगळें रोयता आनी दाजीन आज आमकां हो ट्रॅक्टर धाडून दिलो आनी दाजी खूपच आमकां हेल्प करता. कितें जाय तें सांगात म्हणून सांगता, पूण आमकां कितें सांगतलें, आमकां फक्त आसा तो ट्रॅक्टराचोच हें आमकां गरज आसा. मडगांव रावंड फ्रंट मिलिटरी कॅम्प हांगासर आर्मीचो भरती चालू आसा. वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान हजारान भुरगे आयल्यात. दिक्कत क्या है, भीड़ वहाँ पे स्टेशन पे रुके थे तो वहाँ से भगा दिया थोड़ी देर पहले. यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे मैडम आई हैं, अभी बोल रही गाड़ी लगाएंगे, यहाँ से भी हट जाओ. तब मैंने बोला यहाँ से भी कहाँ जाएँ. RPF वाले बोल चुके हैं कि पार्क में जाके रुको यहाँ पे. अब क्या करें, रिलेशन भर्ती है, काफ़ी दूर से बच्चे आए. हम तो यूपी के बच्चे बहुत दूर के आए हैं. बताइए, सभी को प्रॉब्लम है. 4 दिन हो गए हमें यहाँ रुके हुए.
कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। सेंटर पे अंदर ही नहीं घुसने दिया हमें, वहीं से भगा दिया गेट से ही। बोले अंदर किसी को नहीं लेंगे, जिसकी भर्ती है बस वो एक ही दिन पहले उसी दिन लेंगे डायरेक्ट। हाँ अभी और आ रहे हैं अभी ट्रेडमैन की, और फिर यहाँ से व्यवस्था भी नहीं है रुकने का कहीं जो रुक सकूँ। अदर स्टेट से आते हैं, ऑल स्टेट है यहाँ भर्ती, तो हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ। स्टेट उड़ीसा है अपना, इधर आए हैं बहुत दिन हो गया, शायद कुछ सुविधा नहीं है, ना खाने पीने का सुविधा है ना कुछ रहने का सुविधा है। उधर गए थे तो उधर भगा दिए। मैं आधा साबुन लगा के नहा रहा था और साबुन के साथ भगा दिया मेरे को। बाहर फिर बाथरूम जाके नहाना पड़ा मेरे को। इधर अपना ट्रेडमैन का भर्ती है तो ट्रेडमैन का भर्ती देखने आया हूँ। तो कुछ रिलेशन भर्ती का कुछ फ़ायदा भी नहीं मिल रहा है। जैसे ओपन भर्ती जैसे ये हो रहा है सब कुछ, रिलेशन भर्ती हो रहा है तो कुछ उसका कुछ फ़ायदा होना चाहिए। हमको कुछ रहने का दीजिए, हमको रहने का देते तो नहीं, क्या हमको पैसा लेते, हम पैसा देने के लिए नहीं है। जिधर होटल लेने से एक दिन का होटल का तो इधर भाड़ा होता है 1000-1500, उतना महंगा तो हम दे नहीं पाएंगे, क्योंकि 200-400 इधर धर्मशाला भी कुछ नहीं है। इधर आने से इधर भगा देने तो कुछ हमारा कुछ प्रॉब्लम सब। आदलो म्युनिसिपालिटी नगराध्यक्ष दीपक नायक हांच्यांनी आज एक 90 लॅक्साचें एक प्रोजेक्ट इनॉग्रेट लॉन्चिंग केलें बायणाक. तांच्यांनी सांगलें की हे प्रोजेक्ट जे आसा इट वील इन्क्लूड ऑल दी हॉट मिक्सिंग ऑफ ऑल दी रोड्स इन द एरिया, आनी जंय तें जाय थंय ते गटर घालतले विथ स्लॅब्स. म्हणजे उदक खुबशें भरतालें, तें उदक भरून लोकांक त्रास जाताले चलतल्यांक. हो एक वास्कोचो आमदार कालूस बाबान आनी दीपकान एक खूब खेप जालो आमचो इश्यू आसा वो आतां इनिशिएटीव घेवन हे जें काम केलां ताजें बायणाचे लोक आनी आमी स्पेशली ह्या बिल्डिंगेक सगळे रावपी खूब खूश आसात. हाय टेन्शन वायर जे आसा ते अंडरग्रावंड करपाचे आसलेले, त्या कारणान हो प्रोजेक्ट मातसो डिले केल्लो. आनी आयज ती हाय टेन्शन हांगा बायणा एरियेन सगळी हाय टेन्शन वायर आसा ती अंडरग्रावंड केल्लेली आसा, ते रोड खणलेले आसा. आनी आतां आमी हो प्रोजेक्ट चालू केल्लो आसा. ह्या प्रोजेक्टाचो कॉस्ट एस्टिमेट नियरली 98 लॅक्स आसा, नियरली 1 करोडाचो आसा. ह्या हो जे फूल बायणा एरियेन जे हॉटमिक्स जातले, ज्या जाग्याचेर गटर नेसेसरी आसा, जशें हांगा एक गटर इम्पॉर्टंट आसा, ते गटरूय प्रपोज केल्या, हे गटरूय जावपाचें आसा. श्री शांतादुर्गा साखळी देवी केरी फोंड्या, ताचो काल 12 तारीख आनी आयज 13 तारीख. काल 12 तारखेर जात्रा जाली आनी आयज 13 तारखेर रथाचो उत्सव साजरो जालो. ह्या दोनी दिसांच्या उत्सवाची आयज सांगता जाता. गोयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेऊन परत मेळुया. तो मेरेन नमस्कार. कीप वॉचिंग प्रुडंट.